पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करता आनी तोखणाय करता आनी शुभेच्छा दिता आमचे संकल्प आमोणकर एक फावटी कितें संकल्प केलो जर जाय तो पुर्ततेक व्हरपाचो ध्यास मागीर खंय कितेंय आसूं न्ही कोणाकय पांय पडपाक पडल्यार कोताक येता कोणाक पांया मुळाक घालपाक पडल्यार कोताक येता पूण संकल्प हो सिद्धीक व्हरपाक तो ठामपणान कार्य करता आनी एक कार्यकर्त्या कडेन हांवें पळयलें आसा आमच्यो जेन्ना हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसूं न्ही अटल यात्रा जावं न्ही किंवा कोणाचे DSS आसूं न्ही कोणाचे दिव्यांगाची कामां आसूं न्ही आमच्या ऑफिसान परत परत येवन कशा भशेन ती कामां करून तडीक लावन आपल्या मतदाराच्या अपेक्षे प्रमाणे काम करपाची जी ताची तडफड आसा ती खऱ्यांनी वाखाणणे जोगी आसा म्हणूनच आयज संकल्प हो सगळ्या आमच्या मतदारांचो गळ्यांतलो ताईत जाल्लो आसा आनी ताणें आपयल्या बरोबर खंयच्याय प्रोग्रामाक आमी पळयतात की तो पणजे आसूं न्ही म्हापसा आसूं न्ही आमचो हो सगळो जो मतदार वर्ग आसा तो थंय वचून मोठ्या संख्येन ताका रिप्रेझेंटेशन करता हाचे वेल्यान कळटा की ताची लोकप्रियता आनी तुमच्या सगळ्या खातीर ह्या उन्हाच्या कडाक म्हणजे आमचो टेम्परेचर वाडला पूण हांगा मुळशिकाचो टेम्परेचर इतलो वाडटा आनी गरमी जाता ती आमी विसरता एका वटच्यान पावस वेल्यान पडले तर जाय आमचो घामूय तितको गळटा पूण आमकां केन्नाच कळना की संकल्प बाबाचे हे एफर्ट्स आसात म्हणून ताका परत एक फावटी मन काळजांतल्यान खूब खूब शुभेच्छा दिता गोंयकार भाव भयणांनो गोंयकाराक न्ही फक्त रस्त्यान उदक आनी लायट हेच जाय गोंयकाराक अल्ट्रा मॉडर्न डेव्हलपमेंट आसा पळय तो आमी मतदारसंघाचो जाल्लो जाय आनी म्हणून इतल्या मोठ्या भोवसंख्येन त्या राज्य दिसांचे वास्कोकार सगळे हांगसर 12 सगळे शिगमो मतदारसंघाच्यो हांगसर सहभागी जाल्ले आसा ती आयची रात त्या सांज पयली ती सांज सोडोवपा खातीर आनी तातूंत सहभागी जावपाक बाब संकल्प आमोणकर आमकां फाटले इतले वर्सां पळयता न्ही फक्त एकूच संकल्प जे मना येता त्या मतदारसंघा खातीर आनी आपल्या लोकां खातीर दीस रात करपी आमचो संकल्प म्हणजे मागणी केलें की आमगेले वास्को क्रीक जावपाक जाय आनी ते वास्को क्रिका खातीर 15 कोटी म्हणजे 5 कोटी ही पयशे दितले सरकाराने पयशे पण लोकां खातीर 5 कोटी दितले आनी ते हाजें काम जें आसा पळय मुखाल्ले 1 म्हयने 2 म्हयने सुरू जातलें ही काम 2 दीस सावार अशी गव्हर्मेंटाक कामां पूण त्या बरोबरच हें आमच्या लक्षांतल्यान केलें हायवे शेवड्या बी जावं शकता सरकारान हेरून घेतले बाब केदाराक आनी आमचे रोल फावट एक सांगले की अशे प्रकारचे समर फेस्टिवल म्हज्या हांगसर ह्या मतदारसंघात जावपाक जाय म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांना तुमचे वरवीं म्हाकाय बी संद मेळ्ळी की हांगसर येवन सादारणशे एक वरभर हांगसर बरे भशेन बसपाचें आनी बाकी सगळी टेन्शन आमी ते टेन्शन विसरपाचें मना खुशालकाय आनी बडबड भोगतात ते म्हटल्यार ते उदक गांव जो मुंबई स्ट्रायकर आसा सुरेश भोसले आज सांची तुमच्या हांगसर वैकल घेता खातेकरण करून तुमच्या सगळ्यांचें मनोरंजन करतलो ताकाय बी बरें सावलीता बरें आयुश्य आवयता आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या मतदारसंघातल्या सगळे म्हज्या दोगा भावांक भयणांक मागता तुमकां बरें आयुश्य बरें आरोग्य आनी बरें प्रकारची न्याय मेळची ह्या सगळ्या जावळी भितर बाय नम्रता आनी आमकां बाब चारी जेन्ना सूत्रसंचालन करतालो तेन्ना सगळ्यांक उर्बा हाडपाचो प्रयत्न करतालो पण ते प्रयत्न इतल्या खातीर की दिसभर हे सगळे कटकटी आनी ह्या संवसाराच्या चक्रान अडकिल्लो मनीस आसता ताका एक दीस तरी आपल्याक आनी आपल्या फॅमिलीक घेवन खंय तरी भायर वचून खावप खंय तरी एक बरो प्रोग्राम करप आनी त्याच बरोबर एक एंटरटेनमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एक फॅमिली भितर थाकाय दिवपाचो एक प्रयत्न आसा तो करपाक जाय म्हारगाय इतली वाडल्या की आतां हांगासान वचून जर एक फॅमिली जर पिक्चर पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जर तिगायकी मेळून 3 जाण किंवा 4 जाण जर आसले जाल्यार 5,000 रुपया तरी लागतात मागीर म्हाराष्ट्रा वचून जेवपाक जाय पण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एकठांय येतात ताणें केलें घरगुती जेवण एका जाग्याचेर 10-15 स्टॉलांनी मेळ्ळां त्याच बरोबर बसून हांगा कसलेंय तिकीट नासतना सुद्दां आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर एक बरो करमणुकीचो कार्यक्रम हांगा दवरप आनी देशांतले दिग्गज अशे कलाकार जशे आयज सुरेश भोसले हांगा येता किंवा बाकीचे आमचे लोकल आर्टिस्ट आसात तांकां हाडप आनी त्याच बरोबर मतदारसंघात जाणी देवळाचे हातून काम केलें आसता भजनी हातून काम केलें आसता शिक्षकी पेशेंट काम केलें आसतलें समाजान वेगवेगळे तरांनी काम केलें आसतलें तांकां वयर माचयेर रावप आनी तांच्या फाटीर एक कौतुकाची थाप दिवप हें सगळें करपाची बी संकल्पना लागता आनी ती संकल्पना ह्या निमतान भितर संकल्प आमोणकरान हांगा करून घाल्या म्हणून ताका दवरल्या 2 दीस हो प्रोग्राम जालो आमच्या मुर्मगांवा भितर आनी हो फर्स्ट टायम जशें तुमी म्हटलें अशें एक हिस्टोरीक मुवमेंट आसलेलो कित्याक पयले फावट हो आमच्या मुर्मगांवान सड्याचेर जाता तेज्या लागून हांव ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम रोहन खंवटे आणि म्हजो मित्र बाब केदार नायक जो चेअरमॅन आसा आमचो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज आमी मुर्मा गोवान सगळ्या भागांत हो प्रोग्राम इव्हेंट आसा तो करूंक शकलो फेस्टिवल मुर्मा गोवा समर फेस्टिवल आणि हेज्या लागून लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा, रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आणि आयज तुमी पळयला आसतलो जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा तो खरेंच हांव आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक ते इतले व्हड संख्येन लोक येवन हे सगळ्या फेस्टिवलाचो स्वाद घेतलेलो आसा, तेंच्यांनी जी एन्जॉयमेंट घेतले तेच्या भितर धाकटी भुरगीं पळयतले, यूथ पळयतले, महिला पळयतले, सिनियर सिटीजन पळयतले, सगळे भाशेचे लोक थंयसर आसलेले आणि त्याच प्रमाणे आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन धन्यवाद म्हणटा, परत थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी जी स्टॉल्स आसलेली 14 स्टॉल्स ती आमच्या लोकल महिला मंडळाक आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिला आणि तेज्या लागून आयज तेंच्यांनी थंयसर ती शॉप्स घातलेली आसा थंयसर आणि डिफरंट आयटम्स थंयसर ते विकपाक लागले आसा आणि तांकां थोडोसो थंयसर बिझनस जावपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जो इव्हेंटाक जे सामान लागताले जशे आमची खुर्च्यो लागताली, साऊंड सिस्टम लागतालो, जनरेटर लागताले, सेक्युरिटी लागताल्यो, गाडयो लागताल्यो, ह्यो सुद्दां आमकां लोकलांक हेज्या भितर इनवॉल्व केल्लेले आसा आणि तांकां हो सगळो बिझनस दिल्लो आसा म्हणून परत एकदां हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. आयज जेन्ना आमी इव्हेंटाचेर उलयता कालचो दीस आनी आयचो दीस आयज आमचो समाप्ती आसा आणि हे समाप्तीक आयज भरपूर गर्दी आसा. लोक सगळे जाण आमचो जो इंडियेचो तसो देशाचो हांव म्हणटा हेजे वर्ल्डाचो जो नामनीक आमचो बॉलिवूड सिंगर आणि वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन जाका म्हणटा आमी सुदेश भोसले तेजे परफॉर्मन्स जाले आणि खरेंच म्हणटा ती एक आनंदाची गोष्ट कित्याक भितर सगळे जाण सहभाग जाले. काल आमी पळयताले कितलेशे आमचे लिडर्स सदानंद शेट तानावडे येवन गेले, केदार नायक उपस्थित आसलेलो, आयज आमचो अध्यक्ष पार्टीचो दामू नायक, आमचो सुभाष फळदेसाय मंत्री, तसोच मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय थंयसर उपस्थित आसलेले. अशें सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा आणि मेन म्हणटा तो देवाचो सुद्दां आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसलेलो आणि जेन्ना तूं एक बऱ्या मनान कसलें कार्य करता तेन्ना तुजो देवूय तुज्या फाटल्यान उबो आसता म्हणटा तशें काल आख्ख्या गोंया भितर पावस पडलो, आमच्या वास्कोवूय पावस पडलो, आमच्या बायणा पडलो, एलमोंत पर्यंत पावस पडलो, बट देवाच्या आशिर्वादान तो पावस एलमोंती कडसून वयर येवना आणि काल आमचो जो प्रोग्राम आसलो तो बरो ग्रँड सक्सेस जालो. पावसाचो मात सुद्दां आमकां प्रॉब्लम जावना, बट बाकी कडेन खूब कडेन जे इव्हेंट आसलेले प्रोग्राम आसले ते कॅन्सल जाले पावसाक लागून, बट देवान आमचेर आशिर्वाद दवरलो, मुर्मुगांवचेर आशिर्वाद दवरलो कित्याक ताका खबर आसलेली जी मेहनत हेज्या फाटल्यान आमी घातलेली आसा आणि जे त्रासान हो प्रोग्राम फर्स्ट टायम आमच्या मुर्मुगांव जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आसलेलें, तेज्या लागून देवाचो आशिर्वादान हो प्रोग्राम एकदम स्मुथली जालो, वेवस्थीत जालो, कसलोच ना आणि सगळ्यांक खास म्हणटा ते जो लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसता इव्हेंट केलो, प्रोग्राम केलो, बट लोक जे पर्यंत तूं पार्टिसिपेट जायना ते पर्यंत ते प्रोग्रामांक कसलें म्हत्व येना. आयज जे लोक थंयसर आसा जे हिसपान गर्दी पडलेली आसा हांव खरेंच सगळे आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक हात जोडून धन्यवाद म्हणटा कित्याक तुमी सगळे जाण हे प्रोग्रामाक इनवॉल्व जाले हेज्या भितर येयल्या कारणान तेज्या लागून आणि त्याच प्रमाणे आमचे सगळे बाकीचे लोक जे फाटल्यान बॅक स्टेजीचेर रावन काम केलेलें तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आणि परत एकदा आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक जो मुर्मुगांव समर फेस्टिवल 2026 एक ग्रँड सक्सेस केला म्हणून तांकां परत एकदा धन्यवाद म्हणटा.